गोयच्या राजकारणात मनोज परब हे नाव सामके फामाद. क्रांती घडोवन गोंयभर हे नाव फामाद जाल्ले आनी आरजीपी पक्षान आपली वळख निर्माण केल्ली. मात ब्रेस्तारा मनोज परबान आरजीपी पक्ष सोडलो. तशेंच एक्टिव्ह राजकारणूय आपूण सोडटा म्हूण जाहीर केलें. ताच्या ह्या निर्णयान विश्वेश नायक आनी अजय खोलकराच्या दोळ्यांनी पत्रकार परिशदेंत दुकां भरलीं. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान दत्ता मुरगांवकर. 2022 मेरेन जे रेवल्युशन आसलें तें खूब एन्जॉय केलें आनी वन ऑफ द बेस्ट लायफांतलो टायम म्हणटा तो ते 2022 मेरेन आसलो. कित्याक तेन्ना फिल्टर नासलो आनी तेन्ना कोणूच पॉलिटिकल वेन चिंती नासलो हे रेवल्युशन म्हणून चिंतताले. पूण जेन्नाच्यान हे रेवल्युशन पॉलिटिक्स म्हणून आमी चिंतपाक लागले तेन्नाच्यान दुख्खय जातालें मनांतल्यान की आमी कितें करता म्हणून. आनी एक खंतय निर्माण जाताली की आमी सारके चलतले काय ना. आनी केन्नाच ह्या पार्टीन आसतना ग्रुपिजम करूंक ना, इंटरनल पॉलिटिक्स करूंक ना. आतां सुद्दां हें जेन्ना जातालें हांव कोणाक भुरग्यांक फोन करिनासलो इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक, नाजाल्यार ते पॉलिटिक्स भुरग्यांक म्हाज्या वाटेन हाडपाक, नाजाल्यार आनी कितें करपाक. कोणाक कितें दिसता तें घालताले, पोस्ट घालताले, सगळें करताले. पूण हें सगळें जेन्ना जातालें तेन्ना मनाक वायट दिसतालें की जें आमी कितें सुरू केल्लें तें आतां एक पॉलिटिक्स जालां आनी इंटरनली खूब डॅमेज आमकां जायत आसा. हांव जाय जाल्यार आजुनूय तें पॉलिटिक्स करपाक शकता. जर हांव आरजी येदी व्हडली उबी करपाक शकता शुन्यांतल्यान जाल्यार तेंय करपाक शकता, ग्रुपिजम करपाक शकता, इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक शकता. आनी जे पॉलिटिक्स करपाक आतां पॉलिटिकल सिस्टमान रावपाक जें कितें करपाक जाय सगळे गजाली करपाक हांव कॅपेबल आसा. बट म्हाजो इनर वॉयस म्हाका अजिबात तें परमिशन दिना तें करपाक. म्हाका खंयच्यानूच तें मोटिवेशन मेळना तें करपाक आनी त्या रितीन तें फुडें व्हरपाक. कित्याक जें प्युअरस्ट फॉर्मान आसलें तें प्युअरस्ट फॉर्मानूच आसपाक जाय अशी म्हाजी इच्छा आसली. बट म्हाजे इच्छे प्रमाणे सगळें जावपाक शकना, चलपाक शकना. सो आयज हांव पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां स्पेशली म्हाका जो सपोर्ट दिलो, तेंको दिलो आनी हे रेवल्युशन फुडें व्हरपाक आमकां हातभार लायलो. हांव सगळ्यांक सांगपाक नांवां घेवपाक शकना. बट जो कोण ह्या रेवल्युशनान म्हाज्या उतराक लागून येयलो, म्हाज्या उतराक लागून रावलो, तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. ते मागीर फंडींग दिवपाक जावं, नाजाल्यार ग्रावंडाचेर काम करपाक जावं, स्वताचेर केसीस घेवपाक जावं, नाजाल्यार ह्या सिस्टमाक चॅलेंज करपाक जावं, नाजाल्यार कसलेय बाबतींत प्रेयर करपाक जावं, नाजाल्यार ब्लेसिंग दिवपाक जाय, आमकां लागून देवा कडेन मागणें करपाक जावं, प्रत्येक गजालीक जे कोण आमकां आमच्या वांगडा आसले आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टेचो प्रेजिडंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता. पार्टेचो फावंडर मेंबर म्हणूनूय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हें क्वीट करता.